नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक परत एकदा गोंयकारपणाच्या जस्ट कॅज्युअल ह्या कार्यावळीत. आता आमच्याबरोबर आज स्टुडिओन आसा बाब दत्तप्रसाद नायक, जे आदले BJPचे मंडळ अध्यक्ष आसले तालिगांव. ताच्या नंतर तालिगांवचे कॅन्डिडेट जाले, ते मागीर BJPचे स्पोक्सपर्सन जाले आणि आता खंय तरी आमी फाटल्या दिसांनी पळयलें की ते काँग्रेसीचे ते ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी वेणुगोपाल आयिल्ले, ते तांकां मेळपाकूय पावले. अशें दिसता की सध्या तरी पॉलिटिकल वारें खंयचे तरी दुसऱ्या सायडीन वता आनी आमकां खंय तरी एक स्विच ओवर असो दिसतलो. ताज्या खातीर आमी ताका स्टुडिओन आपयला आनी विचारपाक की एक्चुअली घडलां कितें, BJP सोडपाचो कारण कितें आनी तांचो प्रवेश काँग्रेसीन जातलो काय. नमस्कार तुझा बाब. पयलीं स्टार्टींग सांगप म्हणल्यार हांव आनी दत्ता एकूच स्कुलान शिकल्या आनी आमची तो म्हाजो जुनो मित्र. सो बेजिकली सगळे क्वेश्चन्स आतां आमी फ्रेंड ना हांगा, सो तुका सगळेच क्वेश्चन आन्सर करचे पडटले. तर दत्ता सांग, वॉट एक्झॅक्टली शूड वी टेक आउट ऑफ युअर मिटींग विथ वेणुगोपाल? दोतोर प्रमोद सावंत तांचे स्थितीनच आमचें गोंय हाडून दवरलां. सो तें खंय तरी बदल हाडपा खातीर आनी गोंयकारांक हातूंच्यान एक सुटका दिवपा खातीर एक कितें तरी म्हज्या सारकिल्ल्या मनशाक तरी तें सोसूंक जायना. सो कितें तरी करपाची आतां एक गरज आसा गोंयकारांक, एक नवीन शक्ती टू फायट द मायट ऑफ द करंट गव्हर्मेंट हाज्या खातीर उबी करपाची गरज आसा. आनी ताजोच भाग म्हणून म्हजी काँग्रेसीचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी श्री KC वेणुगोपालजी हांचे कडेन एक बरी बैठक जाली आनी गोंयभर कितें करपाक जाय हाच्या बद्दल एक बरें डिस्कशन जालें. सो ऑन वेरियस इश्यूज. सो इट वॉज अ गुड फ्रुटफूल मिटींग आनी आय थिंक वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड इम्प्लिमेंटींग वॉट वी हॅव डिस्कस्ड ओवर देर टू टेक दॅट एजंडा अहेड. So should we think that you are going to join Congress in next few days? I don't think so. To take this fight ahead, you don't have to be a member of a political party, nor there is a need for one to contest the election. But there is a very strong need to work for one setup. म्हणजे जेन्ना हांव सेटअप शब्द यूज करता, इट मे बी अ alliance of different political parties, whatever, however it shapes up, or maybe a alliance of individuals like me who are not connected to any political party right away now. सो अशें सगळ्या लोकांक म्हाका दिसता एकठांय येवन आपलो स्वताचो स्वार्थ सायडीक दवरून, म्हणजे अशें न्ही की बाबा हांवूच कॅन्डिडेट आसपाक जाय, हांवेंच इलेक्शन लडपाक जाय, किंवा म्हाका होच जाय कॅन्डिडेट, तोच जाय कॅन्डिडेट, असो आपलो स्वार्थ सायडीक दवरून प्रत्येक जाणान ह्या सेटअपाच्या अंडर, वीच हॅज टू बी लेड बाय काँग्रेस, कित्याक काँग्रेस इज द प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टी विथ द हायस्ट वोट शेअर इन गोवा. आज 25% वोट शेअर तांचो आसा. तो खंयच्याय परिस्थितीन आमकां 35% हाडूंक जाय. ऑपोजिशन पार्टी जी आसा, म्हणजे जी रुलींग पार्टी आसा आज, ती कितेंय करूं तांचो 34%च्या वयर कसोच वोट शेअर वचचो ना. तांच्यांनी पयलीं 10 आमदार विकते घेतले, मागीर 8 आमदार विकते घेतले, ऑलमोस्ट काँग्रेस खाली करून उडयली. बट तरी आसतना आमी पळयलें 2 इलेक्शनां की दे हॅव ओन्ली मॅनेज टू अचीव अ 33% वोट शेअर, वीच आय वूड से इज स्टील लेसर. कित्याक एक 70च्यान एक 2च मतदारसंघांच्यान तांकां मोठ्या प्रमाणान वोट्स मेळ्ळ्या. ताच्या खातीर तो 33% पावल्लो आसा. अदरवायज जे 67% वोट शेअर जो आसा ऑपोजिशनाचो, हाज्या मदलो इट वील बी इम्पॉसिबल फॉर ऑल 67% टू कम टुगेदर. प्रत्येकाचें आपआपलें थिंकींग आसा. बट इट इज पॉसिबल फॉर द काँग्रेस पार्टी विथ सम एलायज, वेदर दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ political party or with along with some individuals. It is definitely possible to achieve a vote share of 35%, and with 35% vote share, I am sure there will be a strong Congress government in the coming assembly. You were considered एक सारको खडेगात असो BJPचो लीडर एट वन पॉयंट ऑफ टायम when मनोहर भाई वॉज देयर. त्या टायमार सारको एक यूथ लीडर जो झगडटालो, कितेंय जालें जाल्यार वी कूड सी यू ऑन द स्ट्रीट्स. कितें जालें BJPन तुजें आनी पळय, तुका एक सिंपलशी हांव गोश्ट सांगता. 2010 डिसेंबर मनोहर भाईन म्हाका हँडपीक करून राजकारणान हाडलो. ताज्या नंतर मागीर तुमी आमचें पणजेचें म्युनिसिपालिटी इलेक्शन पळयलें 2011 आनी म्हजें 2012चें एसेंब्ली इलेक्शन जें हांव स्वता लडलो तेंय बीन पळयलें अंडर द लिडरशीप ऑफ मनोहर भाई.
मनोहर भाईन तेन्ना आमकां एक ग्रूप ऑफ इंडिविज्युअल्स हू वर हेडींग द काँग्रेस पार्टी दॅट टायम, दिगंबर कामत अँड हीज मिनिस्टर्स, हे कितें गोश्टी गोंयच्या खातीर म्हणजे गोंयच्या पाड हांच्यांनी कशें घातलां हें क्लियर गोंयकारांक दाखोवन दिलें आनी गोंयकारांनी एक तो कौलूय बीन मनोहर भाईक दिलो. ताच्या आदाराचेर मनोहर भाईचो आनी भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्मेंट आयलो आनी एक बरें गव्हर्नन्स आमकां सारकें 7 वर्सां पळोवपाक मेळ्ळें. म्हणजे रायट फ्रॉम 2012 टील मनोहर भाई आमच्या कडल्यान वच पर्यंत. बट ताज्या नंतर जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जाले तेन्ना ही सगळीं डिफॅक्शन्स, करप्शन्स आनी सगळ्यो ज्यो वायट गोश्टी गोंयकारा खातीर घडपाक जाय, क्लीन चिट्स, म्हणजे आय वूड से दीस गव्हर्मेंट इज अ क्लीन चिट गव्हर्मेंट. म्हणजे ज्यो मनोहर भाईन सारके प्रूव करून दाखयल्लें कशे रितीन करप्शन जालां, तांकां आतां 3 जाणांक ऑलरेडी क्लीन चिट्स ह्या सरकारान दिल्या. प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट इज गिवन देम क्लीन चिट्स. मागीर वी आर सीइंग द एक्सिडेंट्स हॅपनिंग बिकॉज ऑफ दीज रेंट कॅब्स. आज गव्हर्मेंट केन्ना जागो जातलो? आज आमी पळयतात त्यो थार ज्यो गाडयो आसा ह्यो कश्यो लोकांक मारून उडयता. इट इज नॉट कितें वन ऑफ इन्सिडंट. वी आर हियरींग दीस इन्सिडंट्स ऑलमोस्ट 1-2 इन्सिडंट्स अ वीक. बट अजून पर्यंत बाबा थाराचेर आतां तो नालायक ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर स्टेटमेंट करता की नवीं परमिटां आपूण दिवपाचें बंद करतलो म्हणून फॉर दीस रेंट कॅब्स हू आर गोईंग टू बाय थार्स. बट आसा त्यो कितें, तांकां मारून उडोवपाचो फ्री हँड. ट्युरिस्ट जे आज येता ते आज कशे परिस्थितीन आसता तें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. सो दीज आर ऑल रॉंग डिसिजन्स. मागीर एक्सायजान द वे एक्सायज इज बींग हँडल्ड, द वे होम मिनिस्ट्री इज बींग हँडल्ड. डकयटी म्हणटा तो शब्द तुवें केन्ना आयकल्लो सुरज? ना. आमी ल्हानाचे व्हड जाल्या बरोबर. आमी कदाचित सायकलीन सुद्दां एकामेका बरोबर भोंवल्या. स्कुलाक आमी प्रोग्रेसान सायकलीन वताले. सायकलीन आमी जेन्ना वताले टोका वयल्यान थंय पावपाक आमकां अशी तशी 5 मिनटां लागतालीं, तुका याद आसा जाल्यार. आज तूं गाडी घेवन तुज्या घरा कडल्यान पणजे चर्ची कडेन 5 मिनटांनी पावूंक शकता? तुका 15 मिनटां जाय. म्हणजे दीस इज अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट. म्हणजे दीस इज कंप्लीट अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट ऑफ दीस प्रमोद सावंत लेड गव्हर्मेंट. आनी हाज्या खातीर आमकां मोठो चेंज हाडपाची सामकी गरज आसा. बट लोक अशें म्हणटा की ती बाबूश भितर येयलो बीजेपीन. देवर से यू वर बीजेपी कॅन्डिडेट इन तालिगांव इन 2012 and 17 Absolutely. सो जेन्ना ते 2022 तुका ती सीट मेळना, तर लोक अशें म्हणटा की यू वर अपसेट विथ द पार्टी अँड दॅट इज वाय यू फेल आउट. पळय 2022 म्हाका काँग्रेसी कडल्यान तिकेट ऑफर जाल्ली, म्हाका आम आदमी पार्टी कडल्यान तिकेट ऑफर जाल्ली, म्हाका मोगो पक्षा कडल्यान तिकेट ऑफर जाल्ली. जर म्हाका तें कारण आशिल्लें जाल्यार तेन्नाच हांव ती तिकेट घेवन कंटेस्ट करपाचो. बट त्या टायमार हांवें ओपनली टोनी रॉड्रिग्स जो काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट आसा ताका डायरेक्टली सपोर्ट केलो. नॉट की म्हजो मात्तूय स्वार्थ नाशिल्लो की हांवें लडपाक जाय. आनी भारतीय जनता पार्टीचे लिडरशिपीक ताका हांव अजून खूब मानतां आनी फुडेंय बीन मानतलो. कित्याक आज हांव जें कितें राजकारणान आसा, म्हजे जे भारतीय जनता पार्टीचे जे लिडर्स आसा तांच्यांनीच म्हाका खुबशी शिकवण दिल्या, बरी शिकवण दिल्या, ताच्या खातीर हांव खुबश्यो गोश्टी शिकला, त्यो हांव केन्नाच विसरूंक शकना. सो एक आमकां जें शिकयल्लें मनोहर भाईन इज टू फायट दीस पीपल. इट इज नॉट ओन्ली अबावट बाबूश, इट इज अबावट ऑल दीस डिफेक्टर्स हू हॅव बीन टेकन इन. 18 डिफेक्टर हांचे कडेन कशें झगडप हाच्या खातीरूच म्हाका भितर हाडिल्लो आनी तें करत आमी फुडें वताले. आज तांकांच भितर हाडले आनी जे रितीन आतां हांवें तुका आतां सगळ्यो गोश्टी सांगल्यो, मवीन गुदिनाचो विशय सांगलो, म्हणजे अबावट द ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री आनी बाकीचें जें चल्लां, स्वता सीएमाचो हँडलिंग ऑफ द पोर्टफोलियोज वीच इज हँडलिंग. सीएमाचे जे पोर्टफोलियोज आसा म्हणजे एक्सायज डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री इज अ टोटल फेलियर. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी आशिल्ल्यो जाच्या कारणान हांव सायडीक सरलो. आनी मेन म्हणजे उत्पल पर्रीकाराचें इलेक्शन आशिल्लें आनी आय वॉज एट द फोरफ्रंट ऑफ दॅट कॅम्पेन इन 2022. सो त्या टायमार पार्टीचे डायरेक्ट मेंबर आसून त्यो गोश्टी करपाक शक्य नाशिल्ल्यो. सो आय हॅड टू रिजायन इन 2022 जस्ट बिफोर द असेंब्ली इलेक्शन. सो बेसिकली तूं उत्पला खातीर रिजायन जालो? हांव उत्पला खातीर असो म्हणना, बट पणजे म्हाका काम करूंक जाय आशिल्लें फॉर उत्पल पर्रीकार आनी तालिगांवूय म्हाका काँग्रेसी खातीर काम करूंक जाय आशिल्लें फॉर टोनी रॉड्रिग्स. ताच्या खातीर हांव रिजायन जालो. कित्याक पार्टेन रावप आनी काम करप ही म्हाका दिसता खंय तरी म्हाका पटना. सो हांव भायर सरलो आनी हांवें काम केलें.
आता तुवें कशें म्हटलें की यू वर वन ऑफ द कोर मेंबर्स ऑफ मनोहर पर्रीकर टीम त्या टायमार एंड आय ऑल्सो नो अबाउट ऑल दीस थिंग्स. प्रमोद सावंत आणि मनोहर पर्रीकर, what is the difference of governance? The golden Goa that we saw between 2012 to 2019 आणि the Goa that we are seeing now between 2019 to 2026 will just answer your question. म्हणजे जे रितीन गोंयचें पाड घालप चल्लां फाटल्या 7 वर्सांक, दॅट इज प्रमोद सावंत फॉर यू. दत्ता, तूं म्हणटा दीस इज अबाउट गोवाचे जे पाड घातला गोंयचे. तालिगांवचे पाड 2001 स्टार्ट जाले. 2002 स्टार्ट जाले. बेसिकली तूं पळयता आमी वांगडा खेळ्ळा, आमी आतां उलयले सायकलीन वयता, आमी वांगडा खेळ्ळा थंय, आमकां खबर आसा ती पळयत जाल्यार तूं कामराभाटाची सगळी सायडींतली एरिया, डेपेभाट घाल, तुजो कारंजाले, केरांत, हे सगळे दीस वर ऑल फिल्ड्स. देन 2002 जाली, थंयच्यान ती शेतां म्हणटा ती सगळीच काबार जाली. सो दीस डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट जे फिल्ड्स म्हणटा ते आतां 2019 न्हू, हे 2002 स्टार्ट जाले, वीच मनोहर पर्रीकर ऑल्सो कूड नॉट स्टॉप. पळय 2002 ते 2012 स्पेशली म्हाका दिसता त्या टायमार 2002 ते 2005 जेन्ना हें डिस्ट्रक्शन चालू जालें आनी मनोहर भाई तेन्ना CM आशिल्ले, म्हाका दिसता हें मनोहर भाईक खंय तरी मान्य नाशिल्लें म्हणून ताणें आपलो सरकार गेलो ही पर्वा ना करता बाबूश मोन्सेराताक काडून उडयलो मिनिस्ट्रींचो, आनी बाबूशान मागीर भाईचो सरकारूय उडयलो. आनी हें सगळें मागीर अंडर काँग्रेस चालू दवरलें अप टू 2012. मनोहर भाईचो जेन्ना 2012 जेन्ना गव्हर्मेंट आयलो तेन्ना खुबश्यो ह्यो गोश्टी बंद जाल्ल्यो आनी स्लो जाल्ल्यो. मोर दॅन बंद, आय वूड से स्लो जाल्ल्यो आनी मेजर प्रमाणान स्लो जाल्ल्यो. म्हणजे तुमी मुद्दम पळयत बिटवीन 2012 टू 2017 ऑल दीस थिंग्स वर नॉट देर. आनी कामराभाटाचें जें तुवें नांव घेतलें, तुका याद आसा आमी मदीं कामराभाटान मदीं आमी क्रिकेट खेळटाले आनी आमी बऱ्या प्रमाणान खेळटाले. आज तो मदीं म्हणटात ती एरिया उरली ना. थंय सगळीं कशे रितीन स्लम्स डिवेलॉप जाल्या ती तुवें पळयल्या. आनी 2017च्या म्हज्या स्वताच्या इलेक्शनाक तेन्नाचे कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री माननीय येडियुरप्पाजी हांकां आमी थंय हाडिल्ले. तांच्यांनी स्वता थंय लोकांक सांगिल्लें की आमी एक बरो रिहॅबिलिटेशन प्लॅन तुमकां दितले. बट लोकांनी तेन्ना खंय तरी बाबुशाचें आयकलें. बाबुशान तांकां सांगलें की आपूण तुमकां रिहॅबिलिटेट करता. आज 9 वर्सां जालीं त्या गोश्टीक, हें 10वें वर्स. अजून पर्यंत थंय कांयच रिहॅबिलिटेशन ना. तुज्या सारकिल्ले मनीस जांच्यांनी स्वता बरो हार्डवर्क करून आज खंय तरी बऱ्या वाठारांत शिफ्ट जाल्या. बट थंयचे लोक बाबडे आमचेच कितकेशेच फ्रेंड आसतले थंय, आज अजून ते कशे परिस्थितीन रावता तें तुवें पळयलां. दॅट इज द डेव्हलपमेंट ऑफ तालिगांव. आनी ह्या लोकांक लागून आज बाबूश मोन्सेरात आनी जेनिफर मोन्सेरात कितकीशींच वर्सां आमदार जाल्लीं आसा. म्हणजे दे आर जस्ट ट्रिटेड एज वोट बँक. तांकां बाबड्यांक ज्यो बेसीक फॅसिलिटीज जाय त्यो कांयच मेळना. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी म्हाका तर मनांच्यान दिसता की एक बरें थंय रिहॅबिलिटेशन प्लॅन हाडून वी कॅन डू लॉट ऑफ पॉझिटीव थिंग्स फॉर द पीपल ऑफ कामराभाट. सो जें डेफिनेटली म्हज्या एजंडान फर्स्ट आसतलें आफ्टर 2027. आय एम कॉन्फिडंट दॅट वी वील बी डुईंग वेल इन दीस इलेक्शन्स. आनी बाकीच्यो ज्यो तुवें फिल्ड्स म्हणल्यो ही सामकी गरज आसा. आमचें जें ग्रीन कवर आसा तालिगांवचें हें राखपाचें, कित्याक दॅट इज द ओन्ली प्लेस वेर द रेन वॉटर इज बींग सक्ड इन टू द ग्रावंड. म्हणजे तें ग्रावंड वॉटर टेबल जें आसा तालिगांवचें तें कंटेमिनेट जाल्लें आसा. कित्याक जी लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सीस वीच हॅव कम दे डोंट हॅव अ सेवरेज कनेक्शन. सो ह्या सगळे जितके एडिशनल फ्लॅट्स येतात तांची सेवरेज आमच्या जमनीन वता. आनी ताच्या कारणाक लागून आमचो ग्रावंड वॉटर टेबल ज्यो बांयो आसा तालिगांव हाचें उदक इज नॉट पोर्टेबल. म्हणजे तूं तें पिवपाक शकना. सो हें गरज आसा की जी सेवरेज नेटवर्क आसा तालिगांवचो हो बेगीन चालू करून तो जावपाक जाय. पायपलायन घातिल्ली आसा बट खुबशें काम जी पंप हावजां बीन बांदपाचें आसा तें अजून इनकम्प्लीट आसा. म्हणजे ह्याच मनशान तें 2010 चालू केल्लें. आतां 16 वर्सां जालीं अजून तें कंप्लीट जायना. सो ओन्ली 10% या 15% ऑफ तालिगांव म्हणजे जी शंकरवाडी भाग आसा हीच कनेक्ट जाल्ली आसा. आनी फाटल्या पावसान तुका याद आसतलें ग्रावंड हें आमचें ड्रिंकींग वॉटर आनी सेवरेज हें मिक्स जाल्लें. शंकरवाडीच्या लोकांक सगळी सेवरेज मिक्स्ड वॉटर नळाक येतालें. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी म्हाका दिसता प्रायोरिटी आसा तालिगांवच्यो. आनी सगळ्यान जशें तुवें म्हणलें तशें हें कन्स्ट्रक्शन खंय तरी आमकां स्लो डावन करचें पडटलें.
एक ब्रेक लायचो पडटलो सो दॅट जे वाड्या वयले लोक आसा एज वेल एज जे सद्या ऑलरेडी रियल इस्टेटीन आपलो पयसो घालून फ्लॅट घेतिल्ले आसा तांकां एक मोठी रिलीफ मेळटली. तर बीजेपीन तूं असलो खूबशीं वर्सां असलो तर बीजेपीन तुका तालिगांव कॅन्डिडेट सुद्दां केल्लो 2 टर्माक तुजे ताज्या नंतर तुजी मिसेस बालभवनाची प्रेसिडेंट सुद्दां असली चॅरपर्सन. तुका दिसना की बीजेपीन तुज्या खातीर केला करूं ना अशें कांय ना? But there is no way that I'm denying anything. हम्म, As whatever Dattaprasad Naik हम्म, is because of the things have been taught by the Bharatiya Janata Party leadership and Manohar Bhai Parrikar. हम्म. ताचेर कांयच डावट ना. म्हाका आज जें सुद्दां आतां सुद्दां हांव जी कितें लढाई फुडें व्हरूंक सोदता तीच म्हाका जी शिकवण दिल्या की टू फायट अगेन्स्ट दीस पीपल. तीच लढाई हांव जी 2012 जी दिगंबर कामत लिडर आशिल्लो and his bunch of ministers. I am fighting those same leaders. फक्त हांगा जो नंबर 1 आसा तो दिगंबर कामतीच्या जाग्यार प्रमोद सावंत जाल्लो आसा. बाकीचे जे सगळे आसा तेच 2012चे अंडर काँग्रेस बॅनर आशिल्ले तेच आज अंडर बीजेपी बॅनर आसा. सो दत्ता बेसिकली आता आर वी गोइंग टू सी दत्तप्रसाद नाईक contesting elections not on BJP ticket? सी आय हॅव स्टार्टेड गोईंग टू द पीपल ऑफ तालिगांव. तालिगांवच्या प्रत्येक वोटराच्या दारान हांव वतलो आनी वोटर म्हाका कितें कर म्हणून सांगता ताजेर म्हजें सगळें फुडलें डिसिजन आसतलें. वोटरांक जर दिसलें की हांवें कंटेस्ट करपाक जाय, काँग्रेस सिंबलाचेर कंटेस्ट करपाक जाय किंवा इंडिपेंडंट कंटेस्ट करपाक जाय किंवा हांवें आनीक खंयच्याय कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करपाक जाय जाल्यार ती सुद्दां म्हजी तयारी हांवें दवरिल्ली आसा. It is not important that I personally have to contest. It is important that this setup has to be defeated. Anana 2012 you were so close yet so far. Your losing margin was about 1200. 1151 exactly. 1151 exactly. You came another 600 votes here to there, and we could have seen Dattaprasad Naik as the MLA in 2012. त्या टायमार बीजेपीची वेवूय आशिल्ली, पूण तरी सुद्दां you just fell short. Is Babush and his wife becoming indispensable or कितें म्हणटा तें undisputed in See, someone who is the MLA of Talegaon since 2002. two? So it's almost 24 years. So definitely तो बेश्टोच MLA ना न्ही, because he's having some control on the constituency. That's why they are the MLAs for the last 25 years now. आता जर तुम्ही 2012चो तुमी उल्लेख केलो, 2012च्या पयलींची सगळीं इलेक्शन्स केली जाल्यार ताजी विनींग मार्जीन सदांच खूब हाय आसताली. आनी जेन्ना 2012 पासून आमी पळयलें, 2012 पासून आय केम टू 1153, ताज्या नंतर आय अगेन केम टू 2800, ताज्या नंतर टोनी केम टू 2000. आनी एवरी टायम जी फाटलीं 2 इलेक्शनां आसा कांय धाकटे पक्ष उबे रावले आनी तांच्यांनी वोट स्प्लीट केली. म्हणजे फाटल्या इलेक्शनाक आम आदमी पार्टीन 2600 मतां काडलीं, आरजीन 1600 मतां काडलीं, म्हज्याय टायमार आम आदमी पार्टीन 1975 मतां काडलीं. सो एक खंय तरी हाजो परिणाम म्हाका दिसता जावपाक लागलो. सो डेफिनेटली आमी जर पळयत जाल्यार फाटल्या इलेक्शनाक 43%च बीजेपीचो थंय वोट शेअर आसा, जो कमी जाल्लो आसा, आनी 57% इज गॉन टू द ओपोजिशन पार्टी. सो डेफिनेटली आज लोकांनी ज्या ह्या बारीक पक्षांक मत मारलां तांच्यांनी विचार करूंक जाय आनी गोंय बरोबर विचार जावपाक जाय की द फायट हॅज टू बी बिटवीन बीजेपी अँड काँग्रेस. आनी जे बारीक पक्ष येतले, आतां गोवा काँग्रेस म्हणून कितें जावपाची आसा म्हणून आमी आयकलां. सो अशे फाटले खेपे बंगालच्यान एक पार्टी आयिल्ली. सो ह्या सगळ्या पार्ट्यांक सायडीक दवरून लोकांनी काँग्रेसी फाटल्यान रावपाची सामकी गरज आसा. सो आय एम शुअर हें जातलें, बिकॉज द वोटर ऑफ गोवा कॅनॉट बी फूल्ड ऑल द टायम. ना तूं परत 2-3दा तूं आतां उल्लेख केलो की काँग्रेसीच्या फाटल्यान लोकांनी रावंक जाय. एट द सेम टायम तूं डिनाय करता की तूं यू आर नॉट गोइंग टू कंटेस्ट ऑन काँग्रेस तिकेट. No, I'm not denying. I have said I am asking the people of Talegaon. I have started going to the people of Talegaon. बट यू सेड यू आर नॉट जॉयनिंग पळय काँग्रेस. कितें आसा पळय, एक लक्षान घेया की दत्तप्रसाद नायक आज कितें राजकारणान आसा हें हांवें तुका म्हणलें. आय हॅव बीन एसोसिएटेड वीथ भारतीय जनता पार्टी वीच आय कॅनॉट फॉरगेट. आनी दुसरें माय वोटर, तुवें जशें म्हणलें म्हजी मार्जीन सामकी कमी आशिल्ली, 9550
30 people voted for me in 2012 and 8,700 people voted for me in 2017. 17. So I have a lot of regards for these voters. म्हाका तांचेय सेंटिमेंट्स जाणून घेवपाक जाय whether they are comfortable with me contesting on Congress. आणि द अदर वोटर ऑल्सो ऑफ तालिगांव जसो काँग्रेस वोटर आसा काँग्रेसीचो वर्कर आसा म्हणजे म्हाका कशें दुखलां आफ्टर ऑल दीस करप्ट पीपल फ्रॉम काँग्रेस कमींग टू BJP तशेंच हांव एक भारतीय जनता पार्टीचो फाल्यां काँग्रेसीन गेलो जाल्यार काँग्रेस वोटराकूय तें कशें हें जातलें हें म्हाका तांचो कॉन्फिडन्स घेवपाक जाय तांच्या वर्करांकूय खंय तरी तें दुखतलें तांचेय कडेन बीन म्हाका उलोवपाक जाय कित्याक आय कॅनॉट बी वन सायडेड जेन्ना म्हाका दुखता आनीक कोण तरी भायलो मनीस म्हज्या घरा येता तेन्ना हांव जेन्ना दुसऱ्याच्या कोणाच्या घरान वतलो तेन्ना तोय म्हाका कशे रितीन एक्सेप्ट करतलो सो ताजेय सेंटिमेंट्स हांवें सांबाळून घेवपाची गरज आसा दत्ता तूं एक वन ऑफ द क्लोज एसोसिएट्स ऑफ मनोहर पर्रीकर हांवें सांगला तुका त्या टायमार युअर कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑल्सो वर पेंजी विदीन 2 किलोमिटर्स ते तूं जाणा एडजॉयनींग कॉन्स्टिट्युएन्सीज तर प्रॉब्लम आतां आफ्टर मनोहर पर्रीकर लेफ्ट अस ताज्या नंतर की कोर वर्कर्स वर साइडलाइन लायक यू No, I would not say sidelined. See, I left the party when we had all the positions. I have not left the party because I didn't have any position. I was spokesperson ashillo. Sheetal was the Bal Bhavan Adhyaksh plus the state Mahila Morcha president. When I have resigned, Sheetal had both these chairmanships with her. So I have resigned purely because what is happening was unacceptable to me. It was not that I have been sidelined or I have not been given a position. I was a ओग्गी राविल्लो आणि हे सहन केल्लें बट I would have been रिझॉल्व at the- करपाक ट्राय करूं ना इशू I would have been at a still higher position than what I was at that point of time आज कांय लोकांनी ते सहन केलां आनी बाबा चलता तें चलू म्हणलां म्हजे जे कलिग्स आसा फ्रॉम पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड ऑल अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज तांच्यांनी तें सहन केलां आनी चलता तशें चलू म्हणलां आनी दे आर हॅपी वीथ वॉट पोजिशन्स दे हॅव गॉट सो म्हाका तें मान्य नाशिल्लें खंय तरी म्हाका तें दुखतालें की बाईन आमकां शिकयलें कितें आनी आमी आतां करता कितें यू आर हिंटिंग एट सिद्धार्थ I am not hinting at anybody. Please don't take names or put words in my mouth. Siddharth is a very close friend आणि म्हजो एक व्हडलो भाव कसो ताणें म्हाका खुबश्यो गोश्टी शिकयल्या ही हॅज हेल्प मी अ लॉट जेन्ना आय वॉज इन भारतीय जनता पार्टी सो पूण सिनियर लिडर्सा कडेन तुवें डिस्कस केला खुबशे पळय हे सिनियर लिडर्सा कडेन हांव डेली बेसिसाचेर वचून सुद्दां उलयतां आय डोंट सी एनी लायट अहेड म्हणटा तें तशें कित्याक पार्टी ऑल्सो वॉन्ट्स टू वर्क इन दॅट फॅशन सो म्हाका दिसता तें म्हाका जी गोश्ट मान्य ना ती म्हाका दिसता हांव करूंक केन्नाच शकना बेजिकली आतां तुजो इशू तूं म्हणटा BJP लिडरशीप तूं अजुनूय रिस्पेक्ट करता वॉट यू आर ट्रायंग टू से आय स्टील रिस्पेक्ट द भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट श्री दामू नायक द वायस प्रेसिडेंट्स No, Damu Naik has been trying to get all the disgruntled workers back into the party. Did he approach you? सी हांव केन्नाय दामूच्या घरा वता दामू म्हज्या घरा येता प्लस बाकीचे सुद्दां जे लिडर्स आसा हांव तांच्या घरा वचून वता ते म्हज्या घरा येता बट अशें जे बाकीचे हांवें जशें तुका म्हणलें ते विशय आसा म्हणटा तो द वे प्रमोद सावंत इज रनिंग द गव्हर्मेंट So your problem is Pramod Sawant. इट्स नॉट विथ प्रमोद सावंत इट इज द वे द गव्हर्मेंट इज बींग रन बाय प्रमोद सावंत Governance. म्हजें आनी पर्सनल प्रमोदाचें कितें देणें घेणें आसा गोंयकाराचो विशय आसा न्ही आमी हांगा कितें स्वता खातीर आसा काय गोंयकारा खातीर आसा वाय आर वी इन टू पॉलिटिक्स आमचो कितें तो बिझनस वी आर हियर टू सर्व द पीपल ऑफ गोवा आनी द वे गोवा इज बींग रन जशें हांवें तुका म्हणलें डकैती हो शब्द आमी केन्ना आयकल्लो गोंयांत No. आज डकैती जावपाक लागल्या बऱ्या लोकांक बांदून घालता आनी तांचें सगळें लुटून व्हरता चोरयो आमी पळयल्या कश्यो हें जाल्या त्यो मागीर हें आतां जे हल्ले जाले आनी ते मरपाक लागले लोक म्हणजे द यंग यूथ ऑफ गोवा तांकां लॉ अँड ऑर्डराचो भंयूच ना बिकॉज दे फील दॅट द गव्हर्मेंट कॅन बी मॅनेज्ड बाबा कोणाकूय आमी मारून उडयतले कितेंय जातलें कांय फरक पडपाचो ना रामा काणकोणकाराचो आमी विशय पळयलो तालिगांव मतदारसंघात ताका कसो बडयलो म्हणजे ऑल दीस थिंग्स वर नेवर हॅपनिंग इन गोवा बिफोर आनी CM तोंड घेवन सांगता की झारखंडचो लेबर आयला आनी खंयच्या हातूंचो लेबर आयला लेबर फोर्स झगडी करता ते एकामेका कडेन झगडटा आनी एका खंयच्या तरी हांवें ताचे इंटरव्यूक आयकलें की गोंयची बिझनसां म्हणटा तो गोंयकारांक सांबाळूंक जाय होच प्रत्येक रुल्स बदलता जातून गोंयची जी बिझनसां आसा ही भायल्या लोकांच्या हातान वता जी कॉर्पोरेट लॉबी आसा ही हाका मॅनेज करता
आनी हाका कशी मॅनेज करपाची ती कॉर्पोरेट लॉबीक वेवस्थीत कळिल्लें आसा. म्हणजे हाणें गोंय म्हणटा तें भायल्या लोकांक विकून उडयल्लें आहा. गोंयचे बारीक बारीक जे धंदे जाचेर गोंयकार जगता हे आज काडल्या आनी कॉर्पोरेट लॉबीच्या हातान दवरल्या. सो दीस इज कम्प्लिटली रॉंग एंड अनएक्सेप्टेबल. आनी हो आवाज जर आमी आतां काडना जाल्यार आनीक फुडें 5 वर्सांनी कितें हें करतले ते गॉड फॉरबीड. सो बेसिकली तुका कितें दिसता ऑल द पार्टीज नाव दॅट यू आर ऑलरेडी इन द ओपोजिशन नॉट पार्ट ऑफ एनी ओपोजिशन पार्टी तुका कितें दिसता अलायन्स जावची गरजेची आहा ह्या इलेक्शनाक कारण आय डोंट थिंक काँग्रेस ऑन इट्स ओन कॅन बी डिफीट बीजेपी. आय डोंट सी एनी रिजन वाय काँग्रेस ऑन इट्स ओन कॅनॉट डिफीट बीजेपी. जशें तुका हांवें म्हणलें 67% इज द ओपोजिशन वोट शेअर. सो काँग्रेसीचो स्वताचो वोट शेअर 10% आमी कशें वाडोवंक शकता हाचेर काम करपाचें गरजेचें आसा. आनी लोकांक पटोवन दिवपाचें गरज आसा की ज्यो दिल्लीच्यान पार्टी येता TMCच्यान पार्टी येता गोंयच्यानूच आतां एक नवी पार्टी तयार जातली गोवा काँग्रेस म्हणून हांचेर मत मारून डिवायड तूं परती ह्याच प्रमोद सावंत गव्हर्मेंटाक परत हाडटले. सो लोकांकूय हें समजोवपाची गरज आसा की आपलो स्वार्थ कॅन्डिडेट आपलो कोण तरी सोयरो किंवा आपलो कोण तरी फ्रेंड हो आपलो सायडीक दवरप आनी कॅन्डिडेटांनी खंय तरी आतां चिंतपाक जाय की फुडलें जर 5 वर्सां गोंय तुमकां राखपाची गरज आसा जाल्यार कांय हांव पळयतां कांय न्यूज चॅनलाचेर कोण तरी सावथ गोवाचे खंयचे तरी पार्टी चलोवणारे आदले आज गिरीशाचेर चडत आसा. गिरीश असो गिरीश तसो करून आपूण स्वता कितें तें त्या लोकांनी पळोवपाची गरज आसा आज. आनी तांकां जर खरेंच गोंयकारांचें पडलां जाल्यार आज तांच्यांनी काँग्रेस पार्टी कशे पद्दतीन जिखतली हाजेर चड काम करपाचें आसा ना की आपलो खंय तरी बाबा रुलींग पार्टी कडेन सेटींग जाता म्हणून काँग्रेसीचेर आपूण चडत रावतलो आनी काँग्रेसीक डिफेम करत रावतलो हो एजंडा घेवन जे फुडें वचपाचें जें काम चालू आसा लोकांचें कांय हांव नांवां कोणाची घेना योग्य टायम येतलो तेन्ना तांचें नांवांय घेतलो पण असल्या सगळ्या लोकांक एक्सपोज करपाची आज गरज आसा. आनी ज्यो जशें तुवें बाकीच्यो पार्ट्योज म्हणल्यो म्हाका दिसता कांय 1-2 पार्ट्यो आसा जाचे 1-2 MLA एक MLA आसा तांच्यांनी म्हाका दिसता खंय तरी आज आपलो स्वताची ग्रावंड स्ट्रेंथ कितकी आसा सेल्फ इंट्रस्ट ही एसेस करून म्हाका दिसता अनवॉन्टेड बार्गेनींग ना करता काँग्रेसी कडेन आज खंय तरी अलायन जावपाक जाय. सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू फ्युचर कितें दत्तप्रसाद नायक आतां तुवें सांगलें लोकां कडेन वतलो लोकांक विचारतलो तुज्या मनान कितें तरी आसतलें पयलीं. ना म्हज्या मनान आय एम व्हेरी क्लियर न्ही देर इज नथींग हिडन. लोकांक जर दिसता हांवें कंटेस्ट करपाक जाय म्हजी पूर्ण तयारी आसा कंटेस्ट करपाची. लोकांक दिसता की बाबा हांवें ह्या कॅन्डिडेटाक हो एक आमचो तालिगांवकार हाका सपोर्ट करया जो आतां तयार जाता आनी समवन हू वील नॉट बी कॉम्प्रमायज्ड वीथ बाबूश. कित्याक आमी पळयता फाटले कॅन्डिडेट आतां फाटलो जो कॅन्डिडेट आशिल्लो तो गायब आनी न्यूज येता की इज ऑलरेडी इन गूड बुक्स वीथ बाबूश. सो अशें मनीस सायडीक काडून एक बरो जर कोण कॅन्डिडेट आसा डेफिनेटली म्हजी तयारी आहा ताका सपोर्ट करपाची. आनी हांव जस्ट एक कॅमेराचेर सांगूंक जाय म्हणून सांगना हांव मना पासून सांगता. आनी लोकांक दिसता की आय शूड कंटेस्ट किंवा शितल शूड कंटेस्ट हू इज माय वायफ. आमची दोगांयची तयारी आसा कंटेस्ट करपाची एंड वी हॅव स्टार्टेड गोईंग टू द पीपल. इट्स नॉट दॅट की बाबा इलेक्शन येतलें आमकां टिकेट मेळटली आनी मागीर आमी लोकां कडेन वतलीं. वी हॅव स्टार्टेड गोईंग टू द पीपल. वी आर टेकिंग द व्यूज ऑफ द पीपल. People feel we have to contest. We are 100% ready to contest. थँक यू दत्तप्रसाद कमिंग टू द स्टुडियो. दत्तान आमकां खुबशे इश्यू सांगले तालिगांव कितें चल्लां गोवन पॉलिटिक्सान कितें चल्लां हिज इक्वेशन वीथ डॉक्टर प्रमोद सावंत मनोहर पर्रीकर भाई आनी खुबशे गजाली ताणें सांगून दिले जी एक्चुअली वॉट इज हॅपनिंग इन टुडेज गव्हर्मेंट खंय लोकांक त्रास जाता लोकांक कितें जाय अँड वॉट लायज फॉर हीम इन फ्युचर हे सगळें ताणें आमकां सांगून दिलें. देव बरें करूं म्हणटा तुका दत्ता. थँक्यू वेरी मच. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.